पिरियड ऑफ टायम डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जे सुळकर्णा डॉन बॉस्को फार्म आसा ह्या फार्माक ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट केली इन 2015. 2015 नंतर 2022 ही डॉन बॉस्को कॉलेज जी पी असली ती आम्ही मर्ज केली विथ गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंडर समिती स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सटेंशन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट जे आसा अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हेजे अंडर ही कॉलेज आम्ही मर्ज केली. आनीक आम्ही ही कॉलेज मर्ज करून आम्ही आमचे ओल्ड गोवा जे पळय कॉम्प्लेक्स आसा ह्या कॉम्प्लेक्सांत आम्ही कॉलेज स्टार्ट केली इन 2022च्या नंतर विथ ऑफकोर्स विथ एफिलिएशन ऑफ गोवा युनिवर्सिटी आणि गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आम्ही ग्रांट्स इन एड घेऊन ही कॉलेज आम्ही स्टार्ट केली. सो तुमकां खबर आसतलें की एग्रीकल्चर कॉलेज म्हणटा जी आसा ती तेका एक्रिडेशन आसपाक जाय आनी एक्रिडेशन ही ICARचे आसपाक जाय जाल्यारच त्या कॉलेजीक तुका वेटेज आसता आनी त्या कॉलेजीक मान्यताय आसता. सो हेजे खातीर आमी फाटल्या 3 वर्सां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या प्रयत्नांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्गदर्शना सकल आमी आमच्या ह्या कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक आमी सुरवात केली, आमी स्टार्ट केली. ऑफकोर्स आमकां आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेट श्री रवी नायक हांचोय बी आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळो. हांचो सपोर्ट म्हणल्यार कसो आसा ते एक स्वताक एग्रीकल्चर फिल्डांतले एज्युकेशन फिल्डांतले हे आसले आनीक तांकां कॉलेज म्हणल्यार कितें, कॉलेजीक एक्रिडेशन कशें घेवप, कॉलेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें करप, कॉलेजीक फॅसिलिटी कशी तयार करप हे तांकां सामकें खबर आसलें लागींच्यान आनी तांची कॉलेज आसले कारणान तांकां तें चड खबर आसलें. सो त्यांच्या मार्गदर्शना खाली त्यांच्या सपोर्टाकय सकल आमी हे एक्रिडेशन आनी एक्रिडेशना खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता कॉलेजीक ते आमी फाटली 3 वर्सांक आमी तयार करपाचें डेव्हलप करपाचें आमी प्रयत्न केले. आमच्या समितीच्या अंडर आमी जे पळय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता, जी डिपार्टमेंट्स लागता, जे लॅबॉरेटरीज लागता, ह्यो सगळ्यो लॅबॉरेटरीज आमी आमच्या कॅम्पसांत एट ओल्ड गोवा आमी तयार केल्यो, आमी सगळ्यो जाग्यार उडयल्यो. तेजे नंतर हेजी एक टीम हालींच आमकां विजीट करून गेली आनी त्या टिमीन आमकां ती टीम आसली नॅशनल एग्रीकल्चर एज्युकेशन एक्रिडेशन बोर्ड, ह्या बोर्डाची टीम आयिल्ली. तेणें आमचें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन करून तेणें आमकां एक्रिडेशन सर्टिफिकेट कालच आमकां दिली. आयज आमी ती सर्टिफिकेट व्हरून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमी दाखयली